तुम्ही कितें अशें सारकी किजिल करतात केस्तांव करतात आनी मागीर कोण कोण इतली पिकार जातात आनी मागीर ह्याव करतले त्याव करतले म्हणटात आनी मागीर ते व्हायरल वता सगळ्याक. बीजेपी सरकारान आता त्यांच्यानी एक धोरणां केली. ती धोरणां म्हणजे पंचायत चलो अभियान. आता पंचायत चलो अभियानान कितें सांगलें की मिनिस्टर येतले पंचायतीन आनी तुमचे कितें विशय आसा ते जाणून घेतले म्हणून. पण हांगा कंप्लिटली डिफरंट प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. हो म्हाका तरी दिसता की हो इलेक्शनाक लागून प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. इलेक्शनाक लागून ड्रामेबाजी म्हटल्यार इव्हेंट्स करता पळय तशी इव्हेंट्स हो प्लॅन केला आनी तेजे वयर कांयच ना. पण विरेश बाब सुदीन बाब म्हणटा की हो सगळें पूर्व नियोजित. तुम्ही ठरवून गेल्ले केस्तांव करतले म्हणून. पळय तुम्ही केस्तांव करपाकच आयले म्हणटा. पळय पूर्व नियोजित म्हणटा हय. पळय तेणेन जाणून घेवपाक जाय. तुमी लोकांचे सेवक. आतां लोकांक तुमी आन्सरेबल आसता. आन्सर करपाक जाय. नाल्यार तुमी येवच नाका. तुमकां समज दिसता की व्हिडिओन सांगपाक जाय मामलेदाराक सांगपाक जाय नाल्यार मिनिस्टराक आनी कित्याक धाडटा तुमी. त्यामुळे तुमकां उत्तरां इंट्रस्ट नाशिल्लो केस्तांवाक इंट्रस्ट आशिल्लो. पळय आमकां प्रत्येक उत्तराक इंट्रस्ट आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें आमी असेंब्लीन बसून जेन्ना मांडटा तेन्ना उत्तर जाय आमकां आनी तेकाच लागून मांडटा. आमी बेश्टेच ते टायमपास करपाक मांडना आनी आमकां निवडून बसून असेंब्लीन निवडून दिला पावयला तो म्हणजे उतरां घेवपाक. आयज अशें जालां की उत्तरूच दिवंक सोदिना. आयज हुकुमशाहीचें हें राजकारण अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार ते करेल तेजी पुरो दिशा. म्हटल्यार आपूण कितें करता तेच सायडीन वचा. दुसरे सायडीन तुमी कांय ना. बीजेपीन ऑलरेडी श्रीपाद भाऊ घोशीत केलो. श्रीपाद भाऊ आता काँग्रेसीचो कोण येता तो पळोवया. ते केन्ना येता तो पळोवया. बट एट दीस मुमेंट इट इज श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब. टू हाय स्टेक्स फॉर यू. आणि श्रीपाद भाऊ सारको इतलो मातब्बर अनुभवी राजकारणी तुम्ही कशें पळयतात ह्या बॅटला कडेन. पळय अनुभवी राजकारणी म्हटल्यार हांवें जेन्ना फ्रांसिस्को सिल्वेराक डिफीट केलो तोय अनुभवी राजकारणी तातलो आनी कितलींशीं वर्सां निवडून येयलो. आनी असो श्रीपाद नायकूय अनुभवी आसा ना न्हू. पण अनुभव आसून कितें फायदो. तेजो परफॉर्मन्स तुमी पळयता आसतलो गेले ते आतां ह्या टेन्युअराक कांयच परफॉर्मन्स ना. कामां सारकी कांयच करूं ना. आवाज जो पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय आवाज जे उलोवपाक जाय ते पार्लिमेंटान मात बसयले. सादी गजाल सांगता आयज तेंचे मिनिस्टर जावं तेंचे MLA बसून तेजी हें आयकना. म्हटल्यार तो एक युनियन मिनिस्टर जालो सेंटराक आनी तरी पूण तेका कोण केअर करिना. म्हटल्यार ही परिस्थिती श्रीपाद नायकाची जाल्ली आसा.